सर तुमचं नाव सांगा. माझे नाव महादेव मोहन शिरोडकर आणि हांव पोहन वाड्यार केरी थंय रावता. जालें कितें म्हणजे हांव भायर म्हाज्या पर्सनल कसले कामाक लागून गेल्लो हांव आनी कितें 12-12:30 कितें येयला आनी सकाळीं वयता आसतना टेन्शनान म्हणजे हालीं म्हाका खूब धमकी बी तशें कितें येयल्ल्या सारकें जाता. तेका लागून टेन्शनान टॅबलेटी घेवंक विसरलो आनी हांव गेलो भायरसून येयलो 12:30 सुमार कितें अंदाज टायम परफेक्ट पळोवना आनी बायलेक सांगलें हांव न्हिदता गो तकली सारकी जाग्यार ना म्हटलें आनी न्हिदला. आनी तेचे उपरांत हे कोण तरी कितले 30 जाण कोण तरी येयल्यात दिसता. ते मागीर म्हाका कळलें की बायल येयली पळयलें जाल्यार हांव न्हिदला म्हणटकूच जालें कितें बायल तांकां सांगलें न्हिदला म्हणून. तर बायलेक मागीर कितें कितें सांगूंक लागलें दिसता उठ अशें कितें तें तुमकां म्हाजी बायलच सांगूंक शकता. पूण तुमी बायलेची स्टेटमेंट घेतल्यार बरी दिसता म्हाका दिसता. कित्याक फक्त म्हाजें हें म्हणजे हांवें कोण येवपाचें कारण म्हणजे हांवें एक पंचायतीन कंप्लेन केल्ली. म्हणजे हे बांद बी फुटात आमकां लॉस जातले अशें ते दिता कॉफी तुमकां दिता मागीर तेचेरूच तुमकां कळटलें. मान म्हळ्यार मातयेचें घर आयज 150 वर्सां जालें म्हाजें मातयेचें घर आहा आनी जर बांद मीत फुटा जाल्यार सबंद लॉस जातले केळयेक लॉस जातले पवनान धपको बसतलो 20 घरां मातयेचीं आहा ते दिले. दुसरें म्हणजे हे घाटी जे आहात घाटी म्हणजे हांव घाटी म्हणजे त्या भाशेन तांकां केल्लेच करी हय 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 सँड मायनींग चल्ल्यात आनी 30 वयरूच दिसता. आतां 30 म्हटलें जाल्यार कोणें म्हणटलो कंप्लेनीर म्हाजे कंप्लेनीर म्हणजे पंचायत 25-30 अशें कितें बरयल्लें. आतां स्टेटमेंट म्हाजे अशें आनी ते लेटर अशें म्हणूंक शकता न्हू. पूण 30 घोडये चलतात आनी ट्रक 70-80 सुमार ट्रक चलतात. इलिगल कोर्टाची हे म्हाजे कडेन आतां ना तुमकां दाखोवंक शकता 2 दिसांनी पिरियड घेवन. पूण इलिगल हे कोर्टाची पाबंदी आसतना हे रेंव काडटात आनी म्हाका दिसता कदाचित तेच मनीस रेत माफिया म्हणून म्हाजे कडेन आतां आयज घरा कडेन दादागिरी करूंक येयल्ले जाल्यार देव जाणा. बायलेक कितें कितें आवय तरी बायलेन उठोवंक ना. कित्याक म्हाजी एकदां झॅम वता जाल्यार परत म्हाका झॅम पडना अशें हेल्थ इश्यू आनी मेडिकलाक सुद्दां हालीं गेल्लो आहा. आणि तुम्ही खंय कंप्लेन केली मागीर कितें पुलिसाक फोन मारला? हां पुलिसाक 1:50 हांवें पुलिसाक फोन मारला. म्हाका खूबच बोवाळ जालो भायर हाडा ताका 2 दार उगडा हे करा म्हणजे बायल तुमकां स्टेटमेंट दितली. तेन्ना बायले आवाज जाता म्हणून चेडो येयलो डॅडी कोण तरी येयल्यात म्हणूंक लागलो अशें. तेन्ना हांव उठलो मागीर सोमतो हांवें पुलिसेक डायल मारला. 1:50 कितें अंदाज असो मारलो. येयले पुलीस? ना अजून येवंक ना. 1:50 टायम कितलो जालो? म्हणजे आता तुम्ही कितें करतले फुडें कितें? फुडें म्हणजे म्हाका आतां म्हाज्या सेफ्टीक लागून पुलीस कंप्लेन वचून स्टेटमेंट दिवची पडटली न्ही. अशें 3:15 जाली तरी पुलीस येवंक ना. 3:15 जाली तरी येवंक ना. आनी दुसरे स्टेटमेंट दिवची पडटली. फाल्यां कितें तरी हांव एक्शन फुडें घेवंक गेले जाल्यार त्या दिसा तूं कंप्लेन कित्याक करूंक ना म्हणटले. परत क्वेश्चन असो येतलो न्हू. तेका लागून म्हाका कंप्लेन करचीच पडटली. जशें न्हयभागान जालें तशी तुमकां भंय दिसता जावंक शकता काय? त्याच्या न्हयभागान तरी पयसून कितें कोणें आयकोंक न्यूजार इल्यार गोळी मारली हें जालें. हांगा आयजच उदाहरण पळयात आयजच हांव भायर येयल्लो जाल्यार बोटी कुडके करून सोडटले आसले. म्हाजी बायल आनी चेडो फक्त आड्डी मारूंक रावतले आसले. भायले कोण शेजारचे सुद्दां असल्या बोवाळान कोण येवचे ना आसले. तुमकां कितें आसा अपील कितें करूंक सोदता तुमी? अपील म्हणजे हे म्हाजे एप्लिकेशनार आहा तेचेरच एक्शन जावची हेच म्हाजें अपील आहा. हांवें पर्सनल एटॅक कोणाचेर करूंकूच ना. कोणाचो पर्सनल ट्रक आहा नाल्यार आनी खंय फार्मास आहा त्या फार्मासीर तेचे एटॅक केला हांवें ना. हांवें हे इलिगल नैसर्गीक संरक्षण नैसर्गीक संरक्षण बरोबर. हे म्हाका पर्सनल म्हाकाच अशें न्हू खूब जाणांक लॉस जातले ना ना. पूण म्हणजे अशें जर आतां उदाहरण पळयात न्हू तुमी. आतां हे 25-30 म्हाज्या घरा कडेन येयले म्हणटूच अशें कोण येतले म्हणून तांकां खबर आसतली. म्हाका इतली हेंच ना इतले येतले म्हणून कितें हांव आतां तर म्हाजे हेंच्यांनी शेपडेर पांय दवरला. आतां हेचे फुडें हांव वगी रावचो ना. हेंच्यांनी म्हाजे कुडके सुद्दां केले तरी हांव फाटीं रावचो ना. इतले जाण येवपाक कोणाचो सपोर्ट आहा? आतां सगळे बंद. आतां म्हाज्या चेड्याक आतां चेड्याची स्टेटमेंट घे. आतां चेड्याक म्हाज्या सांगलें कोणें खंय CMक आमी फोन मारलो पुलीस तशें येवचे ना म्हणून सांगलें. आतां हेचेर आतां तुमीच क्वेश्चन करा. पर्सनली हांव कोणाचें नांव घेवंक शकना. पूण डायरेक्ट एका मनशान सांगलें म्हाज्या चेड्याक आमी आनी हांगासून वयतना सांगलें
आम्ही सीएमांक फोन मारला. आता हेतून इन्वॉल्व कोण कोण आहा कितें फर्स्ट खरे सीएमाचे नाव तेणेन घेतला व आता म्हणटलो आपण फकाणां केली तुझ्या चेडा बरोबर अशें शकता. पूण फकाणान माझे आयज जीव जातलो असलो भायर भायर येयल्लो जाल्यार. हेचेर आता कोणेन एक्शन घेवंक जाय कशें कितें ते आता मिडिया आझाद मिडिया म्हणटात. आझाद मिडिया म्हणजे आझाद मिडियान फुडें कितें केलें जाल्यार नाल्यार माझ्या जिवाक धक्कोच आहा तो. आता सांगूंक जायना पुलीस स्टेशनार हांव कंप्लेन करूंक वयतलो थंय सुद्दां कोणें म्हाजेर ट्रक मारून कितें मारून उडोवंक शकता. हेचेर एक्शन कोण घेतलो ते म्हाका कळूं. म्हणजे तुमी मिडिया म्हणजे देव माणूस कशे आझाद मिडिया म्हणून आयकोन जाणा हांव. मिडियाचेर कोणाचो प्रेशर पडना म्हणून सांगलें. पूण आता हे जर फुडें अशें मिडिया जर सपोर्ट करीत जाल्यार म्हाका भंय दिसचो ना. हे आता पुलिशेक आता केन्ना 1:50 फोन केलो अजून येवंक ना म्हणटकच हे पळाले कशे तर आता. आयज न्हू आमी दोगांच आसली घरान पयलीं आनी म्हाजो चेडो आनी हांव आसली आनी हे खूब जाण अशे पावणे एक म्हणजे एक अशे एकाचो टायम सगळे हे म्हणजे 20-25 म्हणून मायजय सुद्दां म्हटले आता 30 जाण अशे येयले आनी चेड्याक सांगूंक लागलो एकटो डॅडीक विचारलें आनी तेणें सांगलो न्हिदला डॅडी म्हणून सांगला. तर उठ तितल्यान म्हाका हें केलें न्हू विचारलें म्हटल्यार न्हिदला तो टॅबलेटी घेवन आतांच न्हिदला. तर ना उठे ताका भायर हाड आमी येयला आमकां उलोवंक जाय अशें तशें म्हणूंक लागलें. म्हटल्यार तो वखदां घेवन न्हिदला म्हटल्यार आतांच. तर म्हणूंक लागलें ना ना आमी येयला म्हणूंक लागलें अशें तशें म्हणूंक लागलें. भायर हाड ताका भायर हाड पयलीं ताका भायर हाडात म्हणूंक लागलो अशें रोहन केरकारान सांगलें म्हाका. आनी बाकी तेच्या सायडीन सगळे उबे आसले म्हणजे इस्कातीर म्हण खळ्यान म्हण सायडीक अशे बसले. म्हणजे 25-30 तर आसतले सारखे आमी हें करून म्हणजे आमी सारकीच भियाली न्हू. म्हणजे एक तर ते हेंच करीत तशें हेवटेनसून तेवटेनसून अशें भायर हाड आमी हलचे ना आमी वयचे ना उठचे ना आमी बसतले. हय भियाचें कारण म्हणजे एक तर ताका भायर हाड म्हणजे ताका मारून उडयतले असले न्हू. आनी आमी दोगां न्हू आतां शेजाऱ्या सुद्दां आपल्या कोण शेजाऱ्या सुद्दां येवंक ना. म्हणजे धोको हो सगळ्यांक आसा ना न्हू. पूण एकट्यान सुद्दां अशें कोणी येवन जाल्यार हे इतले बाबा 30 मनीस हे सगळे वाड्यातले आमचे असले आमच्या वाड्या भायले असले आनी खंयचे असले अशें. कोणी विचारूंक ना ना शेजाऱ्यान कोणी विचारूंक ना अशें. हय हय आनी एकटो कोण सांगता आमी जेन आसतना येयला अशें तशें. आनी कितले दीस जाले आतां रातचे येतात 10 जाण सकाळचे येतात दनपारचे येतात खंयच्याय टायमार. तुमच्या जिवाक धोको आसा. हय ह्यो धोको आनी आयज तर सारकोच कळ्ळो न्हू धोको म्हूण. तुम्ही पुलिसाक कंप्लेंट प्रयत्न केला? आमी आयज केले म्हणजे ते सांगात न्हू येवन फोन केल्लो म्हणजे अशें ते येयल्यात ते फोन केलो कितले 1:50 असो आसतलो फोन केले. पूण आतां कितली 3:20 काय 3:30 जाली पूण अजून पर्यंत पुलीस येवंक ना. तुम्ही आता पुलीस स्टेशन वयतली? हय आमी वयतली कंप्लेंट दिवंकच जाय न्हू आमच्या जिवाक धोको आहा म्हणटा तशें न्ही. हे तर अशें येवन वयतात ते मंगळार दीस सुद्दां दनपारचे मंगळार दीस कोण ना म्हाजो चेडोय ना घरा घोळ ना. मंगळार दीस तुमी कितें म्हणजे कोणाक सांगपूच ना? ना ना वजी रावली म्हणजे कोण ना न्ही तसो तेंच्यांनी हें करूंक ना न्हू. म्हणजे म्हाकाच अशें समजून सांगलें ना तो असो तसो. आनी आयज तो रोहन केरकार म्हणटा ताका भायर हाड ताका भायर हाड भायर हाड भायर हाड म्हणजे हे मारूंकच येयल्ले न्हू सारखे कातरून उडोवन. तुमची काय अपील आसा गव्हर्नमेंटाक काय सांगूंक सोदता तुमी? म्हणजे ही आतां आमकां अशी सुरक्षा कशी हें आसूंकच जाय न्हू. आतां एप्लिकेशन हा कसले हेचे आमच्या घरा हेका तेका ह्यो बांद सुटत जाल्यार धोको आसा म्हणून. आमचें एक तर घर मातयेचें दुसरं म्हणजे आमचे कडेन आनी कसली हें ना. तुम्ही न्हंयच्या देगेक करता? हय आमी न्हंयच्या देगेक आहा. आनी हे गाडयांचो बीन ते माती काडटात रेंव काडटात न्हू त्या गाडयांचो बीन आमकां 2 जाल्यार थंयसून त्रास रातच्या 2 गाडयो हे ते परतून ते मने येतात घाटी तेंचो आवाज. इल्लीगल उत्खनन चालू आसा मोठ्या प्रमाणात? हय हय आसा. आणि त्याचेर कोण ना कोण ना कोण ना काय ताबो ना? ना 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 कोणच हें करिना एक्शन घेयना तेचेर. आणि ती तुमकां दिसता एक्शन घेवंक जायची? हय जातात न्हू. मॅडम हांवें एक केरीन प्रकार घडलो. महादेव शिरोडकर यांच्या घराकडे खूप जाण लोक जमले. त्यांच्यानी कॉल करतात आम्ही त्याचे कडे गेले त्यांची विचारपूस केली आणि त्यांनी तिथून सांगले की आपले आयज घराकडे खूप जाण येयल्ले आणि आपण न्हिदलेलो तरी आपल्या बायलेक आनी चेड्याक कितें कितें म्हटलें ते सांगलें. मागीर त्यांनी एक सांगता सांगता म्हटलें की आपण पंचायतीन कंप्लेंट दिल्या त्याची रिगार्डिंग तुमकां कितें म्हणपाचें? नमस्कार, हांव धरती सिद्धार्थ नागोजी केरी तेरेफोल गांवचे सरपंच. ही महादेव शिरोडकर हेची गजाल आयकून खूप म्हाका वायट दिसलें की अशें तेचे वांगडा घडलें म्हणून. तेणीन 26 तारखेर आमकां पंचायतीन लेटर केल्लें की अशी म्हाजी कंप्लेंट आसा थंयसर रेंव चालू आसा तर तुमी एक इन्स्पेक्शन काडचें आनी पळोवचें म्हणून थंयसर येवन.
आम्ही फोर्थ नाईट मिटिंगेक घेतली. आमची 31 तारीख मिटिंग असली तेन्ना आमी घेतली त्या मिटिंगेक. आमचे मेंबरांचे अशें डिस्कशन जालें की आयजूच नोटीस काडपाची, म्हणजे 31 तारखेकूच काडपाची नोटीस आनी तेका 1 तारखेक इन्स्पेक्शन दवरचें म्हणून. तशेंच आमी 31 तारखेक नोटीस काडली, तेका व्हरून 31 तारखेकूच पावयली नोटीस आनी 1 तारखेक इन्स्पेक्शन आसा अशें तेका कळयलें. तेतून दुसरे दिसा सकाळी तो पंचायतीन म्हणल्यार तो येवंक ना आनी तेच्या थ्रू कोण तरी एक येयलो आनी लेटर दिलें आमकां की तो सीक आसा, तेका येवपाक मेळचें ना, तुमी 8 दीस फुडें धुकलपाचें म्हणून. सो आमची आतां प्रोसिजर हेतून चालू आसात की आमी फुडें इन्स्पेक्शन दवरतले आनी तेचेर आमी कारवाई करतले म्हणून. मॅडम नेमके ते कंप्लेंट कितें आसा तुमकां हे केला तशी? कंप्लेन थंयसर रेंव काडप चालू आसा. खूब हेतून रेंव काडटा जशें आमकां कंप्लेंटी येयली आनी तेणी फोटोज अटॅच केल्ले. आमी अशें सिरियसनेस दवरून की आमच्या गांवा खातीर आमी हें करचें म्हणून आमी आतां एक इन्स्पेक्शन दवरलेलें. पूण तेणी आमकां सांगलें की आपूण सीक आसा, तेका लागून तो जर कंप्लेनंटूच ना जाल्यार इन्स्पेक्शन दवरून आमचो फायदो कांयच ना न्हू. तेका लागून आमी मागीर ती इन्स्पेक्शन फुडें दवरपाचें अशें चिंतलें मागीर. नेक्स्ट स्टेप तुमचो कितें आसलो आतां? आतां नेक्स्ट स्टेप म्हटल्यार आमी आतां जे मेन म्हटल्यार कितें, जे कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आहात तेंच्यांनी मेन एक्शन घेवंक जाय आसली. तेचेर तेंची कारवाई कांयच जावंक ना. सो आमच्या तरेन जर आमच्या कडेन कितें जातलें आमी कन्सर्न डिपार्टमेंट्साक फुडें आमी धाडटलीं. तेचेर मागीर तेंच्यांनी कारवाई करची. तुमच्या एकदम देगीकूच कोस्टल पुलिसाचे ऑफिस आहात, ते कंप्लेंट तुम्ही तेंका रेफरन्स दिल्लो आसा कितें? आमी तलाटीक सांगला, मामलेदाराकूय सांगलेले आनी कोस्टल पुलिसाकूय सांगलेले की तुमी कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसात तेंच्यांनी हेचेर सारकी सिरियसनेस घेवन एक्शन घेवची म्हणून. म्हणजे तुम्ही ती कंप्लेंट फॉरवर्ड तेंका केली? हय केल्लेली. तेंचे कडसून हय म्हटल्यार आतां आमी हें करूंक नासले, पयलीं आमी पयलीं आमी तेंकां धाडलेली. हय आनी आतांय आमी धाडटले आसले. पूण कशें जालें आमचो जो कंप्लेनंट आहा तोच येवंक ना न्हू, तेका लागून आमी ते मागीर फुडें स्टेप सद्याक घेवंक ना, आमी रावलीं मातशी. पूण हेचेर आमची कारवाई चालू आसा. हय तो कंप्लेनंट येतलो तेन्ना मागीर आमी इन्स्पेक्शन करतलीं आनी ते कन्सर्न डिपार्टमेंट्साक आमी धाडटलीं. श्रेयस काय जाला सांग? आयज सगळे घरा कडेन येयल्ले आमच्या आनी डॅडी येवन न्हिदलोलो आनी ते येयले आनी म्हणूंक लागले डॅडी खंय? आमी सांगलें न्हिदला. म्हणूंक लागलो उठ आपणाक बॉलांक जा. मागीर मी मम्माक सांगलें, मम्मान मी म्हाका भायर येयलो. मागीर मम्मा कडेन ते व्हडल्यान बॉलांक लागले. डॅडीक भायर हाड, आपणाक बॉलांक जाय. आतां खूब जाण आसले 300 जाण. आमकां बॉलांक जा डॅडी कडेन, डॅडीक भायर हाडा म्हणून सांग. मागीर काय झालं? मागीर काय केलं तुम्ही? मागीर आमी भियान मम्मान आनी मी भियान फोन मारलो, ह्या पुलिशेक फोन मारलो. ओके. मागीर ते कितक्यान गेले परत घरा केव्हा गेले? ते घरा पावणे तिनांक अशें गेले. ओके. मागीर आनी तू फुडें काय केलें आनी तुका काय सांगलें? आनी ते मम्माक व्हडल्यान सांगत आसले आमी आयज व्हडये सोडटलो रेंव काडूंक, तेव्हा तुजो घो थंय दिसांक जायना असं. धमकी कशी? धमकी कही दिले. दिसांक जायना आनी काय? आनी मागीर ते वयताना म्हाका म्हणूंक लागले आमी सीएमाक फोन मारलो, तुमी पुलिसांक बीन फोन मारले, ते पुलीस बीन येवचे ना म्हणून सांगले. समीर केरकरान म्हाका सांगला आमी सीएमाक फोन मारलो म्हणून. म्हणजे ते वयरसून तेंका आसा दिसता प्रोटेक्शन आहा असं तुका दिसता? म्हणून ते इतके तुमी आता काय तुका दिसता ते म्हणजे परत दिले जाल्यार तू काय करतले दिसता? तू भंय दिसता काय? आतां इले आतांच भंय दिसता. फुडें आतां म्हाका दिसता मारूकच कहे येतले आमकां सगळें. तुझी काय आसा अपील म्हणून गव्हर्नमेंटाकडे, पुलिसांकडे? म्हणजे हे काय काडटात लायसन ना तेंचा बंद जावपाचो म्हणून. ओके. आनी हांकां बंद करपाचें आनी तुमकां सुरक्षण. ओके. तू कितकें शिकता? मागीर ITI करता. नांव सांग परत एकदा. श्रेयस महादेव शिरोडकर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.